लोकसभा आणि पोटवेंचणुकेच्या 23 एप्रिलाक मतदान जाल्या उपरांत पणजे पोटवेंचणुकेचो बोळा सुरू जातलो. सध्या तरी एकट्या आम आदमी पार्टीन आपलो उमेदवार जाहीर केला. मात सुत्रांकडल्यान मेळटा ते माहिती प्रमाण ही तिरंगी पेटपाची लक्षणां. जीएसएमा वतीन सुभाष वेलिंगकार देंवपाची शक्यताय. बीजेपीच्या तिकेटीचेर उत्पल पर्रीकार चड करून निश्चित. गोवा फॉरवर्डाचो बाबूश मोन्सेरात काँग्रेसीच्या मार्गार. गोवा सुरक्षा मंचान पणजे खातीर 3 नांवां शॉर्टलिस्ट केल्यांत. त्या लिस्टात आपलें नांव आसा हें वेलिंगकारानूच मान्य केलां. हय, पणजे खातीर तुमचें म्हजें स्वताचें नांव आसा. हय हय, वी हॅव डिसायडेड. कोण आहा पर्सनली हांव हे पळय पार्टी जो ठरयतलो न्ही त्या प्रमाणे हांव करतलों. आय एम सबमिसीव टू द पार्टी डिसिजन. 25 एप्रील मेरेन सगळ्यांचे उमेदवार कोण ते स्पश्ट जातले. मात सद्याची लक्षणां पळयल्यार वेंचणूक तिरंगी हें जवळ जवळ निश्चित जालां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.